काल आज आनी फाल्यां powered by Father Mulla Hospital Kankanadi Mangaluru, supported by Jerosa Company, VTech Electrical and Lightings Mangaluru, Rexin Center Mangaluru, Manasa Water Park Pilikula and MCC Bank. काल आज आणि फाल्यां सर्वेक्षकांक जायचे वर्ल्ड 24/7 पळोवच्यांक सुबेस्तांक माया मोगाची सांज मागता काल आज आनी फाल्यां मोगाच्यो न्हू ह्या सुबेज कार्यक्रमाक विशेष माहितभरीत कार्यक्रमाक हांव तुमकां मोगाचो स्वागत म्हणटा. सान लुईस परिगणित विश्वविद्यालय आनी अखिल भारत तांत्रीक शिक्षण मंडळी AICTE हाच्या सहभागित्वान भारतीय भाशेची प्रगती आनी अभिवृद्धीक स्पंदन करचो संस्थो AICTE वाणी म्हणून अर्था 2 दिसांचे विचार संकिरण आधुनिक वैजकी शेतान भरी भलायकी आनी नव्या साधनाचो आनी तंत्रज्ञानाचो वापर आमच्या मायभाशेन माहिती दिवच्या एका विशेष कमासाळ म्हणटा आमी ह्या विचार संकिरण हाचे मुखार जातात आसा सप्टेंबराच्या 11 आनी 12 तारखेर. तर मोगाचें न्हू हें एक विशेषता सायन्सान आमी म्हणटा ह्या विज्ञानाक संबंद जाल्ल्या विशयांत कोंकणी भाशेंत आमच्या जागतीक मट्टार पयले फावटी विज्ञानाक संबंद जाल्लो हे कोंकणी कार्यागार चलता जाल्ल्यान आज हाचे विशयांत आमच्या भोंवतणी काल जावंक ना आजय जावंक ना पण फाल्यां जातलें त्या देखून असलें एक सोबीत कार्य उबें करच्या संदर्भी सा लुईस परिगणित विश्वविद्यालयाचे वांगडी हांगासर आसात मोगाचें न्हू आनी आज तांचे संगी ह्या एका विशेष कार्यावळी विशीं विचार त्या विशयान जायती भरपूर माहिती तुमकां जोडून दिवचे खातीर आमी आशेता म्हणटा आसतना आमचे संगी हजर आसा ह्या विशेष कार्यक्रमांत दोतोर ऑलविंडेसा कुलसचिव सा लुईस परिगणित विश्वविद्यालय सांगातच आमचे संगी हजर आसा डॉक्टर चंद्रशेखर शेट्टी निर्देशक संशोधन आणि अभिवृद्धी घटक सान लुईस परिगणित विश्वविद्यालय सांगातच आमचे संगी हजर आसा डॉक्टर रिटा क्रास्ता विचार संकिरणाची संचालकी भौतशास्त्र विभाग सान लुईस महाविद्यालयात या विश्वविद्यालयात ती हजर आसा हांगासर तांकां ते गायकी माया मोगाचो स्वागत म्हणटा ह्या कार्याक तुमकां ते गायकी हांव काल आज फाल्यां ह्या कार्यक्रमाक मोगाचो स्वागत म्हणटा. पयल्यान पयलें आमी चिंतूंक जाय आमच्या भारतीय भासां पैकी 22 भासांक संविधानाच्या 8व्या वळेरेंत वय आमी भारतीय भासो म्हूण मानून घेता. जायत्यो भासो आसात ह्या आमच्या भारतांत पूण 22 भासांक ताचेच म्हणलें स्थानमान आसा आनी ताका आमी संविधानाच्या 8व्या वळेरेंत वळखतना कोंकणी तांचे मदली एक भास जावन आसा आनी आज कोंकणींत पयले फावटी जे कितें आमी म्हणटा अखिल भारत तांत्रीक शिक्षण मंडळी हाच्या सहभागित्वांत आधुनीक वैजकी शेतान भरी भलायकी आनी नव्या साधनाचो आनी ताचे विशयी तंत्रज्ञानाचो व्यापार जे कितें आसा ताचे विशयंत आमी कोंकणी भाशेनंच लोकांक माहिती दिवच्या खातीर हे विशेष कार्यागार सप्टेंबर 11 आनी 12 तारखेर मानून हाडले म्हणटा आसतना आमच्या सान लुईस युनिव्हर्सिटीन या आमच्या सान लुईस परिगणित विश्वविद्यालयान हाच्या आदीं जायते विचार साते जाल्यात जायते संगतींक लागून जावंक पुरो इतर भासांनी जाल्यात पूण आज कोंकणी भाशेंत विज्ञानाक संबंद जाल्लें या भलायकेक संबंद जाल्लें हे विशेष कार्य मांडून हाडटा आसतना दोतोर ऑलविंडेस सर आसा तुमी कितें सांगूंक शेतात पयलें आमचें एक पाठ बी पळोवंक जाय 1880 इस्वेतावन लगभग 145 वर्सां तावन मंगळूरचे समाजीक शिक्षणाचो एक बुनादेचो जागो म्हूण सान लुईस महासंस्थो तो नांवाडला अशें म्हणटा आसतना आतां कोंकणी भाशे थंयसर फाटल्या जायत्या वर्सां तावन उदरगतेक आयिल्ल्या मात ताका भरपूर सपोर्ट ह्या संघात मेळ्ळा म्हणटा आसतना सर तुमी प्रस्तावीक जावन कितें सांगूंक शेतात. देव बरें करूं रोशन. सर विक्षकांक म्हजे प्रणाम. तुवें सांगिल्ल्या प्रकार सान लुईस महाविश्वविद्यालय फाटल्या 145 वर्सां तावन शिक्षण क्षेत्रांत आपली देणगी दिवनूच आसा ते सगळ्याक गोत्तो आसलेच विशय. सडावत जावन आमच्या पाठ्यक्रम कितें आसा सिलेबस म्हूण सांगता आमी करिक्युलम म्हूण सांगता तातूंत कितें आसा तें क्लासरुमांत आमच्या शिकयता भुरगीं शिकतात वाचतात लायब्ररी वापरतात बूक वापरतात तशेंच आतां नवे टेक्नॉलॉजी या तंत्रज्ञान आयला ताचे एक वापर करतात भुरगीं जाल्यार ताचे की वयल्यान क्लासरुमाच्या भायर कार्यशाळा कामाशाळा तशेंच कॉन्फरन्स सिम्पोजियम म्हूण सांगता आमी तसले विविध तरांची कार्यक्रमां शैक्षणीक कार्यक्रमांच पूण उद्देवनेमचे थोडे फिल्ड्स ह्या क्षेत्रां आसात. अति वेगान वाडच्या ह्या शैक्षणीक क्रांती जावच्या ह्या वेळार आमी भुरग्यांक अवकाश करून दिवंक जाय. नवी
कली क्षेत्रां शिकपाक मुख येतात नवे नवे जावं कितें येता तें तांकां त्या त्या वेळार आमी ह्या कार्यशाळा मुखांतर विविध क्षेत्रांत हेळिल्ले ह्या शैक्षणिक जावन एक्सपर्ट जावन आसल्यांक आपोवन आमी विविध तरांची दिसाक एक म्हणल्यार बरी दुसऱ्या सब्जेक्टाक संबंद जाल्ली कार्यशाळा करूनच आसता देशी मात्र न्ही आंतरराष्ट्रीय मट्टारी आमी कार्यशाळा ऑनलायन तशेंच फिजिकल जावन एक जावन करते आसता आमी त्या देखून असल्या सर्व संशोधनात्मक कार्यक्रम पळोवन आनी आमचे नॅक तशेंच NIRF रँकींग पळोवनूच आमकां UGCन एक डीम्ड टू बी युनिव्हर्सिटी परिगणित विश्वविद्यालय म्हणून एक रेकग्निशन दिला दर्जो दिला त्या देखून आमचे बळ कितें म्हणून सांगल्यार आमची ही कामाशाळा त्या तेला करची नवे साव वाडचे तसली शिकपा क्रांतींत नवे नवे साव आतां आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मशीन लर्निंग रोबोटिक्स तशें नवी आनी असली तंत्रज्ञान आमी दुसऱ्या सब्जेक्टांक या दुसऱ्या आमच्या शिस्तेंत भितर हाडल्यार खंडीत जावन भुरग्यांक हांगातावन शिकोवन मुखार वता आसतना तांकां तांच्या करियर ह्या कामाक जावंक पुरो तशेंच तांच्या जाणवयेक जावंक पुरो पुराक जावन काम करच्यांत कांयच डावट ना त्या देखून हे एक नवेंच कार्यक्रम AICTE जावन तशेंच आमच्या परिगणित विश्वविद्यालय जावन करचे एक विशेष म्हणून सांगल्यार कांय सूख जावची ना ताच्या विशयार चड ती उलयताली भोव खूब सर भोव उत्तम जाले आनी तुमी सांगिल्ले ते विचार जायते आमच्या प्रास्ताविक उतरांनी आमच्या लोकांक आयकुप्यांक आनी आमच्या विक्षकांक समजले म्हणून चिंता आसतना तो रिटाक रास्ता आमचे संगी हजर आसा संशोधन तुमचो एक प्रमुख विशय आनी भौतशास्त्राच्या विभागान सहाय्यक प्राध्यापकी जावन तुमी वावरतात आनी हाच्या फाटल्यान सांगचें जाल्यार हांगासर तुमचो वावर दाटो मोठो आसा ह्या एका विचार संकिरणा फाटल्यान कित्याक राष्ट्रीय मट्टाचें संकिरण हाच्या आदी मॅडम तुमी असले कॉन्फरन्स जावं पुरो सेमिनार आसा केल्लो अनुभव तुमचे ते आसा गे आसलो जाल्यार ह्या एका विशयाक अखिल भारत तांत्रीक शिक्षण मंडळी AICTE हाच्या सहभागित्वान चलच्या ह्या एका आधुनीक वैजकी क्षेत्राच्या बरी भलायकी जावंक पुरो नव्या साधन आसूं तें कोंकणीन जावच्या खातीर मस्त कश्टान कित्याक म्हळ्यार इंग्लिशान आमी कॉलेजीन आसतना करचें जानासतना हो अनुभव तुमकां कोंकणींत आतां तो दिवच्या खातीर कसलो एक तुमकां एक तयारी तुमी करचे पडले कितें सांगपाक शकता देव बरें करूं रोशन तुका आनी सर्वांक म्हजे प्रणाम हाचे पयले हर एक वर्सा आमी सेमिनार कॉन्फरन्स वर्कशॉप हर एक वर्सा आमी ऑर्गनायज करनत आसा आमचे फिजिक्स डिपार्टमेंट आमचे एक एक्टीव डिपार्टमेंट म्हणून सांगूंक म्हाका भोव खुशी भोगता हर एक वर्सा आमी चलयता पूण ह्या वर्साचे कॉन्फरन्स नाल्यार सेमिनार म्हणजे एक विशेष म्हणून येता कित्याक म्हळ्यार तुका विज्ञान एक कोंकणी एक रुपार हाडचें तसलें एक साधन म्हणून येता आनी हांव हाका AICTE हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक म्हळ्यार आमचे एक रिजनल लँग्वेज एक जावन आसा कोंकणी आमच्या कॉलेजींत सभार आमी प्रपोजलां घाल्ली पूण आमच्या इंडियाक कोंकणी येतावन एकच प्रपोजल ते आमच्या सालुबीस आमच्या परिगणित विश्वविद्यालयाक म्हणच्याक म्हाका बारी खुशी भोगता आनी हें बरोवंक की बारी साधन खाण गेला आमी ते म्हळ्यार सायन्स तितल्यो सुलभायच्यो न्ही कोंकणीक आमी एक ट्रान्सलेट करचें तसलें येदोळ मुसर आमी एक 2018 इसवेंत एक कॉन्फरन्स केल्लें ताका कॉर्डिनेटर जावन हांवें तांतो म्हजो वावर दिला तेय जावन आसा दुसऱ्यांनी स्पॉन्सरशीप म्हळ्यार DST डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमीक एनर्जी आनी आमचे MRPL हांच्या स्पॉन्सरशिपार हे आमी एक कॉन्फरन्स केल्लें जावन आसा पूण ही पुरा कॉन्फरन्स केल्ली आमी इंग्लिशांत मागीर एक कोवीड टायमार 2020 आनी पटी कोणाकी मुखार पळोवचे भाग नातले आमी आमच्या डिपार्टमेंट आमी चिंतले एक कित्याक आमी एक वर्च्युअल कॉन्फरन्स करून वचो गे म्हणून तशें त्या वर्सा आमी एक वर्च्युअल कॉन्फरन्स केलें ते इंटरनॅशनल लेवलार केल्लें ते 2 दिसांचे एक सकाळी तो सांजेर मुसर इतलें बरें जालें गी इतले पेपर प्रेजेंटेशन आहली ते म्हळ्यार ते पुरो आमी सांगेत सायन्स इन इंग्लीश म्हूण सांगेत पूण ही एक एकदम विशेष मनशाक कांय सूख जावची ना सांगचे लेकार कित्याक म्हळ्यार हे आमच्या लोकांक एक विज्ञान कशें म्हण एक शिकोवचें तल एक आमकां एक सहकार ह्या AICTEतून आमकां फावो जाला आनी तो मस्त वावर आसा पुरा तुका ते शब्द सोदून काडीचे तो प्रपोजल बरयचे आनी मस्त स्पिकर्सांक म्हणजे आमकां तो मस्त उलोवपी जायचे हाचे विशय मस्त तयाराय आसा तशी ही तयाराय जावनूच आमी आतां कॉन्फरन्साक वय पावले आमी एप्लाय करचें पडटा तशें त्या मट्टाक सांगचे लेकार एक
मस्त कष्टांचे म्हण येत कष्टांचे म्हणून काणये नासतना आमी एक एक खुशेची गजाल म्हण एक आमच्या एक विश्वविद्यालयाक एक बरी संगती म्हणून सांगूंक हांव ह्या फुडा आशेता. ओके म्हाका कळीत आसलेल्या प्रमाणे हाच्या आदीं आमी कन्नडा भाशेन जायते प्रोजेक्ट केल्या. सान लुईस परिगणीत विश्वविद्यालयाच्या एका अधिनियमांत रेडिओ सारंग जावंक पुरो, थंयसर DST मुखांत मेळिल्ले वुमेन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट फॉर 1 year जावंक पुरो, JJM हातून मेळचे, जलशक्ती मिशन हातून मेळचे, 2 years जावचे, स्टेट गव्हर्मेंट वा सेंट्रल गव्हर्मेंट असले प्रोजेक्ट आमी काण गेले जाल्यार हो एक कोंकणी भाशेक येवचो पयलो प्रोजेक्ट जाल्ल्यान आनी विज्ञानांत येवचो पयलो प्रोजेक्ट जाल्ल्यान बहुशा सकट कोंकण्यांक कितें अभिमानाची गजाल, कित्याक आमची भास विज्ञानाच्या लेवलाक एक रेकग्नायज जाता जाल्ल्यान थंयसर एक विशेष हांगासर एक आमकां दिश्टावो दिसता. अशें म्हणटा आसतना वी हॅव विथ अस डॉक्टर चंद्रशेखर शेट्टी, डायरेक्टर ऑफ रिसर्च एंड डेव्हलपमेंट सेल एट सेंट अलोयसियस डीम्ड टू बी युनिवर्सिटी. सर, hearty welcome to you to this program, sir, and I would like to ask you, do you think that you are able to meet the expectation of AICTE through this seminar, sir? Thank you, Roshan. Greetings to all viewers. The All India Council for Technical Education, AICTE, expects science to be taught, communicated in the regional languages. The languages prescribed by the Constitution, 22 languages, and even research can be done on those languages. Books can be published, papers can be presented. With that view, AICTE offered this Vani program. Fortunately, in our university we have well dedicated team of teachers. As soon as we came to know the information about Vani program, we proposed 8 proposals, 5 in Kannada, 2 in Malayalam, 1 in Konkani. The very purpose of our proposal writing is to know science in their own mother tongue. Okay. Maybe Kannada, maybe Konkani, or in Malayalam. Because these are the languages prescribed by the AICTE. There were about 16 topics. Mainly we concern about the medical topics. Because the people who studied science have an advantage. Whenever we go to a hospital, a diagnosing instrument, we know how it works. We are very comfortable with that instrument when we are undergoing a diagnosing. Whether it is a MRI, whether it is a X-ray, or even the scanning. But a person from a rural area, a common man, who do not know the science of diagnosation, he will be under lot of stress. I have seen people are crying outside the X-ray room or MRI room. What is going to happen? Because they do not know how it affects the child also. Therefore, with that purpose, we wrote the medical instrumentation topic in all the languages. Fortunately, we are able to get the sanction from AICTE, and we want to reach more and more people all around Mangalore and other areas. Therefore, definitely we hope, we meet the expectation of the AICTE with the vision of our institution. Okay. AICTCच्या एका दिश्टाव्या मोगाच्यान हांगासर म्हणटात जे कितें आमच्या माय भाशेन जे लोकांक सद्या लोकांक कळा जे तांकां दुसरी भास समजना जाल्यार त्या भाशेंत आसचे एक प्रयत्न हांगासर चलचे आसा. तशें जाल्ल्यान तें एक सलीस जातलें, सुलभ जातलें, आनी ताचे विशीं आसचे शब्द जे कितें एका आमी पिडा फाटल्यान जावंक पुरो या भलायकी क्षेत्रांत वापरच्या एका वैजकी वस्तू फाटल्यान जावंक पुरो या तंत्रज्ञाना फाटल्यान ते आमकां सलीस जातलें म्हणटा आसतना हें एक विचार जाते. ह्या विचार संकिरांचें कितें जाता सर ऑलवेंडेस सर? कोंकणींतच कित्याक करतात या कोंकणीन कित्याक तितलें एक उत्तर दिलां? कोंकणीन कितें असलें भलायके खातीर हाच्या आदीं केल्लें आसा गे? कित्याक म्हळ्यार जायत्या वर्सां सावन आमच्या वैजकी क्षेत्राच्यो एक वाट आमी पळयले जाल्यार आयुर्वेदीक जावं बरो होमिओपॅथीक युनानी अशें जावन आसतना हांगासर हें कित्याक कोंकणींतच जावन आसा सर? पयल्या सुवातेर AICTE ह्या संस्थ्याक हांव चेपे उखलता. कित्याक म्हूण सांगल्यार नवी टेक्नॉलॉजी या यंत्रज्ञान कितें आसा आनी स्पेशलायज्ड एरियाज फिल्ड्स लायक हेल्थ, भलायकी, कंप्युटर सायन्स, तंत्रज्ञान
ते एक कॉमन मनशाक पावाचे जाल्यार तांचीच भास आमी उलयल्यार तांच्याच भाशेंत आमी सांगल्यार तांकां अर्थ जाता. आतां तुमी पळया खंयचेय टेक्स्ट बूक ह्या विशेष क्षेत्रांच्या विशयांत वैद्यकीय जावं दी, तंत्रज्ञान जावं दी, कंप्युटर सायन्स जावं दी, तातूंत आसचे बूक पुरा टेक्स्ट बूक जावं दी उरले ताका संबंधीत बूक सगळे इंग्लिशांत मात्र जागतीक प्रमुख भाशेन आसा. वय जागतीक प्रमुख भाशा आतां तुवें सांगलें समान, पूण ती भास कॉमन मॅन या सामान्य मनशाक अर्थ जावची भास न्ही. त्या देखून आतां डॉक्टर चंद्रशेखर शेट्टीन सांगल्या बरी, रिटा मॅडमान सांगल्या बरी, लोकांच्या भाशेंत मॅन ऑन द स्ट्रीट खंयचोय तो भलायकेची खंयचीय विशय पिडा आसूं दी, पिड्याची लक्षणां आसूंक पुरो, ताची वैद्यकीय सल्ला सुचना आसूंक पुरो, ताची वखदां आसूंक पुरो, ती पुरो आमी इंग्लिशांत आसतना एका तराची कावजेणी सर्व रोगी थंय भलायकेंतल्यान भलायके विशयांत चिंताप आसल्यांक ते एक कावजेणी आसता. दखल्या सांगचे जाल्यार एकल्या तकली पडता म्हणत आपल्या साद्या भाशेन सांगचे हेडेक म्हणून मस्तकच जाता म्हणूया तशें एक ते. आनी ताचे वयल्यान त्या खातीर म्हाका हेडेक आयल्या म्हणलें चिंतूंक सुरू करता तूं म्हळ्यार ताका विशय गोत्ता आसता पूण ताचे कन्नडांत आमी अरिव म्हणून सांगता, अवेरनेस म्हणून सांगता, तें ताका आसना. त्या देखून हे वैद्यकीय इन्स्ट्रुमेंट्स कशे वर्क जातात ते पळयतना आमकां बें दिसता. डॉक्टर चंद्रशेखर शेट्टी सांगले बरी MRI त्या कुडा भितर वतना आनी ते इतलें थंड आसता आनी त्या काळोखान भितर त्या मिशनाच्या भितर गेले जाल्यार तें कालें पुरो जाता. ताचे विशयांत आमकां चड माहीत ना. ताचे उपरांत कितें जालें म्हणलें एक गांवजेनी पयलें जावन आसता. त्या देखून असले एक वैद्यकीय क्षेत्राक संबंध जाल्ले कोंकणी विचार आसा ते राष्ट्र मट्टार करतना खंडीत जावन आमच्या कोंकणी लोकांक सामान्य मनशाक हातूंत बरी माहीत तशेंच एक अवेरनेस येता. त्या देखून आमी आमच्याच भाशेंत टेक्निकल जाणवाय आसूंक पुरो, आमचे टेक्स्ट बूक जाल्यार आनी मुखार असले स्पेशलायज्ड बूक आमच्या कोंकणी भाशेक अनुवाद करच्यांत ती कांय सूक ना करी जाय म्हूण म्हाका भोगता. कित्याक म्हूण सांगल्यार आतां आमी इंग्लीश भाशेंत मात्र वाचता, इंग्लीश आमकां जाय, पूण आमच्याच माय भाशेंत वाचले वाचून तशेंच जाणवाय जोडून अर्थ कन्न काणगेवचे जिरोवंक आमकां सकत आसा. त्या देखून हे एक विनूतन नवेंच एक योजन काल ताका नांव वाणी. वाणी म्हळ्यार एक आवाज, ओके, उतरांचो आवाज. सो आमच्याच उतरांनी आमच्याच माय भाशेच्या उतरांचो आवाज आमी आयकून ताच्या मुखांतर अर्थ कन्न काडून ताचे रेस्पॉन्ड करचें तसलें एक विनूतन आयोजन. त्या देखून सा लुईस परिगणित विश्वविद्यालयान एक AICTE तावन सँक्शन जाल्लें एक प्रोजेक्ट कितें आसा तातूंत सडावत कोंकणी लोकांनी भाग काणगे जाय तशेंच ताचे तावन माहेत आनी कोंकणींत आमच्यात भलायके विशयांत जाणवाय ताका जाय जाली साहित्य साधनां कहलीं पुरी आमी वापरता ते कशें यूज करतात ताचे तावन कहले कसले पुरा बरे परिणाम आसात ताच्या विशयांत जाणवाय जोडूंक एक व्हरतो अवकाश म्हणून हांव चिंता. रिटा मॅम, ह्या कार्याचे शिरोनाम आमी कळीत आसा काल. हाचे विशयान काल म्हळ्यार कितली तयारी काल मातशें चल्ल्या. आज आमी हाचे विशयान उलयता आनी फाल्यां कितें चलतलें. एक लांब वाट तुमी सरल्या सप्टेंबर 11 आनी 12 तारखे खातीर. हाचे विशयान थोडें सांगुयात की हाका नोंदवण कशें करूंक जाय आनी सांगचें जाल्यार हातूंत कोण पुराय एक प्रमुख उलोवपी कितले जाण आसतले एक भोव मोठ्यान सांगचें जाल्यार आमच्या विक्षकांक. अच्छे आमच्या ह्या विचार संकिरणाची सुरवात म्हणजे ते प्रपोजल एप्लाय करचे पयलींत सुरू जाता. ते प्रपोजल बरोवचें जाल्यार आमी सगळ्यां उलोवप्यांक तांकां आमी पयलें कॉन्टेक्ट करचें पडटा. तांकां कॉन्टेक्ट करून ताच्या उपरांत तांचे कडेन परवानगी काण घेवन मागीर आमी एप्लाय करचें पडटा. कित्याक म्हणल्यार AICTE इतले स्ट्रिक्ट रूल आसा की एक पटी आमी स्पिकर्स रेडी केल्या उपरांत आमी मागीर चेंज करूंक जायना. एक ना दोन जाल्यार चेंज करीत. आमचे लालबाग 2 दिसाचे विचार संकिरण हाका 9 जाणां उलोवपी आसात. दुसऱ्या
शेतांतले आसात वय आसा तशें आमी विभागांतून आयिल्ले आसात तशें आमी पयल्यांत चिंतेचे प्रपोजल बरोवच्या पयलें कोणाक आमी आपयत आनी तांचे कडेन कन्सर्न काणून तांचें नांवां आमी धाडचें पडटा भाशा गिन्यान कितलें आसा म्हण आमी बरोवंक वय टर्म्स वय वय आनी तांचे कडेन उलयतना कोंकणी म्हणटना इल्ले तांकां म्हळ्यार तितली संवय नांगी इंग्लिशांत उलोवन संवय जावन कोंकणी म्हणटना इल्ले बट हांवें हर एक कोणा कडेन हांवें अप्रोच केलां एकच सांगतना तांकां बारीक अशी कोंकणीन आमी येता म्हणून तशें म्हाका एक मस्त खोशी जाल्ली की सगळी म्हजे एक उलोवपी एकाच म्हज्या एका उतरां एका म्हज्या फोनाक ते पुरो एग्री जाले तांकां हांव मस्त देव बरें करूं म्हणटा आनी हाची प्रपोजल दिल्या उपरांत ताच्या उपरांत ते व्हेरीफाय करतात तशें हांवें सांगल्या प्रकार आमकां आमच्या विश्वविद्यालयाक एक प्रपोजल सँक्शन जालें आनी हाचे रजिस्ट्रेशन पुरा आमच्या AICTE पोर्टला थ्रू जावंक आसा आनी तांकां इतलेंच मिनिमम आसा आमच्या एक विचार संकिरण करीचे जाल्यार आमकां सांगतात मिनिमम 50 जाणां जायजे आनी तांचे कंडिशन आसा की 50 जाणांतले 20% 20% मात्र आमच्या कॉलेजींत आमी होस्ट आमी करचे ते संकिरण तशें 20% मात्र आमच्या विश्वविद्यालयात उरले 80% आमी भायरतान आमी हाडिजे तशें हय 55 तशें हांवें तितलें चिंतून इतलें खर्च जातीत अशें चिंतून आमी प्रपोजल बरोवच्या टायमार आमी मागीर आमकां मस्त आमच्या वायस चान्सलर जावन एकदम आमकां सपोर्ट आसा खरें फावटी आमी वायस चान्सलर अप्रूव करतना खंयच्या की नाका म्हूण सांगना आमकां खंयच्या की एक उमेद दिता आनी आमकां खरो म्हणलो एक पाठिंबो आमकां आमच्या वायस चान्सलर आमकां सदांच आसा हय दोतोर प्रवीण माटीस आमच्या वायस चान्सलर हांव उपकार बावुरता तशेंच आमकां एक दोग गटमूट रजिस्ट्रार आसात आमच्या युनिवर्सिटींत डॉक्टर ऑलविंडेस म्हजे लागींच आसात आज हांगासर आनी डॉक्टर रोनाल्ड नजरेत आमी खंयच्या की तांचे कडेन गेल्या कुठली कोंकणी बारीक अशी बारीक बरें तांकां म्हळ्यार मस्त एक एप्रिशिएट करतात आनी आमकां मस्त पाठिंबो दितात त्या म्हणटा आमचे एक टीम एक स्ट्रॉंग म्हूण येता आमचे एक टीम आनी आमचे डिपार्टमेंट आमच्या हर एक कॉलेजी आमच्या कॉलेजींत आमी येताना आमच्या विश्वविद्यालया भितर येताना कोणाचो सहकारी सरताना कोणी ना म्हूण फाटी सरचे कोणी नांत आमी करता तुमी सांगा माम तुमी एकलीत करनाकात आमी तुमचे सवय आसा म्हळ्यार थंय एक उलोवणें आमच्या विश्वविद्यालय आयकूंक मेळटा ती एक बरी संगत म्हूण येता आनी हांगासर कोण डॉक्टर येतात हांगासर 8 जण स्पिकर्स आसात पयले एक मोठो सांगचे डॉक्टर एडवर्ड नजरेत आसा पयलो उलोवपी जावन आनी तो श्रीनिवास इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस एंड रिसर्च सेंटर मुक्का हांगासर तो प्रोफेसर जावन वावर करतात आसा आनी हे आमकां आधुनीक वैजकी नवे समा कोणाक आनी कशें हाच्या विशयांत ते उलयतले डॉक्टर राकेश सर आसात डॉक्टर राकेश सर असिस्टंट प्रोफेसर वय हाडांचो डॉक्टर डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स काणचूर इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस मंगळूर हांगाशे ते राकेश सर डॉक्टर रिसेंट एडवान्सेस इन ऑर्थोपेडिक्स सो हाच्या विशयान ते उलयतले आनी आसा डॉक्टर जॉयलिन अल्मेडा प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ गायनो हांगा फादरमुल्ला मेडिकल कॉलेजीची वय स्त्री रोग तज्ञ ती उलयता विमेन्स हेल्थ रिइमॅजिन अ रोल ऑफ मेडिकल टेक्नॉलॉजी हाच्या विशयान ते उलयतले तशेंच आसा आमकां AICTE प्रकार 30% इंडस्ट्री तावन येजे तशें आमी डॉक्टर नितीन लोबो चेन्नईचो आनी तो आसा सेंटर ऑफ सिनियर सायंटिस्ट जावन आसा तो चेन्नईन तसो वावर करतात आसा ताका अप्रोच केल्यार तो आमचे कडेन एग्री जालो आनी तो आमी येदोळ सांगले MRI आमकां कशें काय जाल्यार वर्क करता आमकां कांय गोत्तू ना आमी फिजिक्स बॅकग्रावंड जाल्यार आमकां तितलें आमकां ताचे विशयान माहीत ना तशें हांवें तांचे कडेन रिक्वेस्ट केल्ले जाल्यार ते म्हणाले हांव अंडरस्टँडींग MRI थ्रू NMR कोंकणीन ते उलयतात म्हणाले ते पुरो कोंकणीन उलोवचें नेक्स्ट आसा डॉक्टर रितेश डिकोन्ना डिपार्टमेंट ऑफ अनेस्थोलॉजी फादरमुल्ला मेडिकल कॉलेज वय सो हे म्हणाले म्हजे कडेन हांव लायव्ह डेमो दिता पल्स ऑक्सिमेटर ताच्या उपरांत ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफायब्रिलेटर स्मार्ट स्कोप्स हाच्या विशयान पुरा लायक वर्कशॉप कांड तशें लोकांक कशें तें वर्क जाता ताचे विशयान हांव एक लायव्ह डेमो दिता म्हणाले ते एक विशेश आसा म्हण येता हे सगळें उलोवच्या बदलाक एकले प्रॅक्टिकल हँड्स ऑन प्रायोगीक रितीन करचे तले एक अवकाश आमकां डॉक्टर रितेश डिकोना करून दितात आमकां आनी डॉक्टर सज्जन शेणे आसा
डॉक्टर Dermatologist. वय डर्मॅटॉलॉजिस्ट तोय आसा हांगास कस्तुरबा मेडिकल कॉलेजीस आनी ते हाऊ टेक्नॉलॉजी हेल्प्स इन ट्रिटींग रिमॅटिक कंडिशन्स सो ताचे विशयान ते उलयतले ताचे उपरांत आसा डॉक्टर वीना जास्मिन पिंटो एसोसिएट प्रोफेसर फादर मिलर मेडिकल कॉलेज ती जनरल मेडिसीन तिचें जशें ती मॉडर्न मेथड्स इन जनरल मेडिसीन हाचे विशयांत ते उलयतात मॅडम मागीर डॉक्टर शशिधर खिनी प्रोफेसर एमसी डिपार्टमेंट श्रीनिवास इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी आनी ते आतांचे पुरा आमी AI मशीन लर्निंग पुरा म्हणटा आमचे मेन थीम आसले हेल्थ केअर एंड मेडिकल टेक्नॉलॉजी तशें AI टूल आनी डेटा एनालिटिक्स कशें आमच्या हेल्थ केअराक उपाय करीत म्हणल्या विशयांत ते डॉक्टर किनी उलयतात तशेंच आसात डॉक्टर रुडॉल्फो नोरोन्ना मॅनेजर HR MRPL मंगळूर तांचे कडेन रिक्वेस्ट केल्यार ती कुशेन ओप्पले ते म्हणाले हांव इवॅल्युएशन ऑफ वेस्टर्न हेल्थ केअर इन कोस्टल कर्नाटका तशें आमच्या कोस्टल कर्नाटकांत कशें एक आमी आमच्या हेल्था विशयांत तशें कशें आयलां येदो मजूर वय ताचे विशयांत ते उलयता म्हणाले तशें टोटल सरी सुमार 9 जण उलोवपी 2 दीस कोंकणीन माहिती दितले. Once again, I would like to ask with Dr. Chandrasekhar sir, how these kinds of seminars promote interdisciplinary research, sir? See, few years before, people thought the research is discipline specific. Now we realize that it cannot be done in isolation. For example, if you take the example of MRI, the basic principle of MRI is taught in chemistry or physics. Then it's extended to biological applications. To see the image, you require a lot of algorithm and computer imaging. Therefore, it is all 3-4 interdisciplinary subjects. By attending this kind of conferences, the particularly research scholars and students will come across the importance of understanding interdisciplinary subjects. Because if I say my subject is great, it is not true. All basic sciences merged with the technology only will live forever. It will lead to a lot of solutions to the problems of the society. Therefore, this kind of interdisciplinary conferences definitely will lead to better research facilities, understanding of the facilities, as well as the future of the researchers will be decided by this kind of conferences. That is our firm belief. दुसरो ऑलविंड आसला म्हणजे 2 सवालां एकच स्पोर्ट हांव विचारूंक आशेता ती जावन आसात शिकतेल्यांक हांचे तावन कितें एक मुनाफो जातलो आनी भोव मोठ्यान सांगचें जाल्यार कोंकणी भाशे खातीर सालुवेस आतां आमी म्हणटा पयलें कॉलेज या ऑटोनॉमस कॉलेज आतां परिगणीत विश्वविद्यालय हाचे तावन फाटल्या 145 वर्सां कसो एक पाठिंबो लाभला आमच्या विश्वविद्यालयांत आमचो कुलपती रेव्हरंड डॉक्टर प्रवीण मार्टिसेस्टे ताचें एक सोपण कितें म्हूण सांगल्यार आतां आमी युनिवर्सिटी जाल्ल्या उपरांत संशोधक आमी चड गुमान दिवंका आनी संशोधनांत आमचे क्रेडेन्शियल्स काले आसात आमचे काले जोडूंक आसा ते उत्तीम मट्टाक वचूंक जाय आनी वयल्या हंताक पावूंक जाय म्हूण ताचें एक सोपण आसा एका कालार शिकप शिक्षण पदवी पदव्युत्तर शिक्षण म्हळ्यार एका सब्जेक्टाक आतां डॉक्टर चंद्रशेखर शेट्टीन सांगिल्ल्या प्रकार एकच डिसिप्लीन एकाच शिस्तेचें म्हणून आतां आमी शिकवय आतां एक विभाग न्ही खंयचेंच आसूंक पुरो खंयचीय पदवी आसूंक पुरो ते इंटरडिसिप्लिनरी आंतरक्षेत्रांत काम करता NEPच्या उपरांत जाल्यार आनी प्रादेशीक भासांकय बारीक प्रामुख्यता दिवंक नवी आमची शिक्षण नीती शिकयता आनी आमकां फाटिंबो दिता त्या देखून शिकप एकाच विभागांत पयलीं आमी बांयतल्या वाणक्या बरी आसताले म्हूण सांगेत थोड्या वर्सां आतां वाळच्या उदका बरी ताच्या उट्टूक आयिल्ले उरले सर संगती मेळोवन ओट्टूक जावन समाजाच्या खंयच्या काही समस्याक परिहार जोडूंक आमच्या भुरग्यांनी मुखार एक संपन्मूल व्यक्ती जावन आसूंक पुरो एक सायंटिस्ट या विज्ञानी जावन आसूंक पुरो काही नवे नवी एक प्रॉडक्ट या खंयचे म्हणी
समाजाच्या समस्यांक पर्याय हाडचे दिले ल्हान ल्हान प्रॉडक्ट तशें काले म्हणटा आमी स्टार्टअप्स म्हूण सांगता एंटरप्रेन्योरशिप म्हूण सांगता तशेंच पेटंट्स हाडन लोकांचें जीवन इल्लें सुडाळ करी जाय सुलाभ करी जाय दुबळ्यांत दुबळ्या लोकांक या मेडिकल या भलायकी शेतांत जावन मेळच्या सवलतीक एक उण्या दरीर थोड्याच पयशांनी ताका ते कार्डियाक प्रॉब्लेम आसूंक पुरो या दुसरे खंयची प्रॉब्लेम्स या गंभीर समस्या जावंक पुरो या सलीस समस्या जावंक पुरो असली पुरा कार्यशाळा केल्या काले जाता भुरग्यांक तांच्या मतींत खंयचे थोडे आयडियाज जर्मिनेट जावन आसतात मागीर तेचे बियांव फुलले जाता ताचे तावन तांकां एक मोटिवेशन मेळटा प्रोत्साहन मेळटा स्फूर्ती मेळटा आनी त्या एक आयडिया कितें ताच्या मतींत परिकल्पना आयला ताचे वयर काम करन ताणें मुखारीक आमच्या समाजाक बरेंच आमचे कलमनी संसद करन एक विज्ञानी या एक सायन्साचे विद्यार्थी जावन सामाजीक कालमणी दिवचे तसले एक प्रोत्साहन असल्या कार्यक्रमांत खंडीत जाता म्हूण म्हजी एक पातयेनी एकल्या विद्यार्थीक समेत तातूंत बरेपण मेळोवन ताच्या मतींत आसली एक आयडिया ताचे विशीं चिंतलो तो ताचे विशीं काले म्हणी कार्यगत करची एक मोटिवेशन या स्फूर्ती मेळ्ळ्यार आमचे कार्यकर खंडीत जावन सक्सेस जाले म्हूण आमी चिंतये ओके दुसरें जावन आसा सालवीस कॉलेजीन कोंकणी खातीर जायतें दिलां तुमी एक मोटिवेशन सांगचे ना कितें पुरो आमचें आटापता थंय ओके आमचो कोंकणी संस्था आसा ताचे बेसीक एक मुळावें तत्व कालेंक म्हूण सांगल्यार संसद कोंकणी भाशे विशयांत तशेंच संस्कृती विशयांत संसद चलोवचें सुमार वर्सां जावन येदोळ म्हणसर आमची पब्लिकेशन आसूंक पुरो अमर कोंकणी आसूंक पुरो मस्त बूक फायज केल्यात आनी आमची आदली कितें लिटरेचर या साहित्य आसा जनपद आसा दुसरें ते राखोन व्हेलां तशेंच ताचे वयर संसद चल्ला ताच्या वयल्यान एक डिप्लोमा इन कोंकणी म्हणली एक पदवी आमी त्या संस्थेंत हांव करस्पॉन्डन्स कोर्स म्हणून सांगता आमी करते आसा कॉलेजी ती सुमार वर्सां आदी 30-40 वर्सां आदी पयले फावटी कोंकणी दुसरी बस जावन आपणायल्ली आसा आयचीक बसून काणी गेल्ली आसा आनी ताकाय विद्यार्थी भरान आसात त्या देखून कोंकणी संस्थो या कोंकणी कॅम्प लुईस परिगणित विश्वविद्यालय एक कोंकणीचें एक हब म्हणून सांगले त्या देखून कोंकणी खातीर मस्त देणगी दिल्या पूण आनीक मस्त दिवंक आसा त्या देखून कोंकणीच्या एक विशेष स्थानमान कोंकणी आमच्या विश्वविद्यालयांत आसा ओके रेट हांवें मला लागीं सारचें राव्या पुरवांच्या ह्या विचार सत्यांत ह्या विचार संकिरणांत कोण पुरो भागीदार जातात कोणाक पुरो भागीदार जावेत आनी फकत एक आमी म्हणटा विचार संत्यांत उलोवप मात्र आनी तुमी प्रायोगीक विशय मात सांगल्या शिवाय दुसरें कितें एक सांस्कृतीक या कल्चरल हाचे विशीं जाणवाय दिवचे कार्यक्रम आसा आमच्या ह्या विचार संकिरणांत हर एका विद्यार्थींक म्हळ्यार AICTE अप्रूव्ह कॉलेजीच्या हर एका विद्यार्थींक भाग घेवंक अवकाश आसा तशें न्ही आसता ते शिकोवच्या सर शिक्षकांकय अवकाश आसा ताच्या उपरांत कोण आतां सायन्स ऑर नॉन सायन्स खंयचे रिलेटेड कोण रिसर्च करतात नाल्यार इंडस्ट्री जावन कोणाकय हातूंत भागीदार जावंक अवकाश आसा एक तांणी AICTEक वचून थंय रजिस्ट्रेशन करन NOC अपलोड करन तांणी त्या पोर्टला थ्रू तांकां रजिस्ट्रेशन करचें पडटा म्हजें एक कळती विनंती सगळ्यां कडेन जावन आसा ही एक विशेष प्रोग्राम जाल्ल्यान तुमी सगळ्यांनी येजे आनी सहभागीदार जायचे म्हजी विनंती हे काले उलोवणे मात 9 जण उलोवपी येवन उलोवचे आनी आमी बसून आयकोवचे तितले मात्र न्ही आमी 11 तारखेक सांजेर जसो 6 वरार आमच्याच भुरग्यांनी तुमी आयकला मालदिसांव म्हणलो नाटक तांणी फ्रांसीस फर्नांडीस कासिया हाणें अपुर्बायचो नाटक आमचेच भुरगीं प्रदर्शीत करतात 11 तारखेक सांजेर 6 वरार तशें सर्वांक हाकाय एक पळोवचो एक अवकाश कोणें तर पळोवंक ना मालदिसांव नाटक तुमी येवन ह्या नाटक पळोवचें आनी तुमी खूश जावचे ते एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आमी मांडून हाडला आमच्या ह्या विचार संकिरणा बराबर ही एक सांजेची एक संकिरण आनी आमच्या ह्या विचार संकिरणांत गोवा तावन कित्याक म्हळ्यार
गोवा सुमार जाणां कोंकणी समजोवचे वय आसा कोंकणीची भासताय तशें आमी गोवा वचून सगळ्यांक सांगून आयिल्ले हर एका कॉलेजीक आमी सुमार कॉलेजीक गेल्ले आमी तांचे कडेन ह्या विशयांत आमी माहिती दिवन सुमार जाणांनी रजिस्ट्रेशन गोवा तावन केलां इवन कारवार तावन आनी आमच्या सडावत मेडिकल कॉलेज आनी नर्सिंग कॉलेजीक आमी आमचें इन्विटेशन धाडलां आनी आमच्या आसपास आसच्या सडावत कॉलेजीच्यांक आमी सांगलें आनी सुमार जाणांनी हातूं तांचें रजिस्ट्रेशन केलां आतां सरी सुमार लगभग 100 जाणां उतरलीं तांचे मिनिमम आमकां टार्गेट आहलें पूण म्हाका इतलें खुशी जाता की आमी 100 चिंतलेच्याकी चड आमी रजिस्ट्रेशन करूंक पावल्या लोकांक हाचे विशयांत म्हळ्यार विशेष कार्यक्रम म्हणून बगले म्हणून म्हाका तशें एक कोंकणीन म्हणटना विशेष म्हणून बगलें त्या खातीर हर एकल्यान रजिस्ट्रेशन केलां आनी आमचे ब्रोशर पळयतना मस्त उलोवपी आसात मस्त एरियाचे एकाच एरियाचे आमी सिलेक्ट करूना हर एक लोकांक माहीत हर एकाची माहीत आसा जे आमकां एक स्त्री रोज तज्ञ जावन दी नाजाल्यार AI आनी मशीन लर्निंग टूल कशें आमी हेल्थ केरांत उपाय करीत और अनस्थेशिया विशयांत और आमचे जनरल आमच्या हेल्था विशयांत तशें आमी मस्त डिफरंट एरिया तावन आमी सिलेक्ट केलां उलोवप्यांक तशें लोक हांव चिंता हे सगळ्यांक बरें लागलें आनी त्या देखून मस्त आमकां रजिस्ट्रेशन आणकी जातेत आसा आणकी 2 दीस अवकाश आसा कोण पुरा येवंक जाय तुमी रजिस्ट्रेशन करीत कोणा पुरा रजिस्ट्रेशन नाका आमकां अशें येवन आयकूंक जाय तुमकां शेड्यूल आमी धाडटले हांव तशें त्या शेड्युला प्रकार तुमकां खंयचें सेशन आयकूंक जाय तुमी येवन तुमचो सहकार आमकां दिवचो. ओके बरें भोव अपूर्व अशी माहिती तुमी दिल्ली आसा. सो डॉक्टर चंद्रशेखर शेट्टी सर आमचे संगी जायती माहिती तो दिवन आसा. सर इट इज very difficult nowadays to unite the people together or to bring the people together, but how these kinds of initiatives can bring the people close together, sir? See, the St. Aloysius is known for organizing conferences, seminars. Even 1980s we have conducted the conferences on social sciences. Maybe it is the very beginning at Mangalore. Even every year more than 25 conferences of national level organized at the university. Therefore getting people is not a difficult. Our very purpose is how to reach the people. Therefore we invite all people from all over the state and nation. Okay. Our interest is to focus the local students where the rural people don't get the opportunity to meet such scientists. When they come and meet the speakers, particularly the scientists or the doctors or the researchers, they get some insight about the subject, and definitely that will motivate the students particularly to do higher studies. That was the whole purpose. As a education institution, we always look at the people who will get the benefit from our programs. Therefore the interdisciplinary conferences of this type definitely get the people of all varieties. Irrespective of what they study and what they are studying, they can come. Okay. Therefore our team, our organizing team has visited various places and informed about this program, and we definitely get a huge number of people, and not only the educational experts, along with that the common man who really wants the benefit of this kind. Okay. And moreover when students particularly come to our institution, there is a lot of scope for them to visit at our different laboratories. Particularly we have advanced instrumentation center where very new latest instruments are kept and is operating. We have an operator to explain to them. Similarly, if you know the Laboratory of Applied Biology, it was started in 1980s, where the first research of Mangalore took place. Okay. Academic research was not heard. Reverend Father Dr. Leo D'Souza started that laboratory. People have the great opportunity to visit that lab and see the facilities and the research work. Therefore we wish definitely people gather at St. Aloysius on 11th and 12th to see and get the benefit of
our conference. Okay, by listening to you all, I felt it is a unique seminar which is going to be take place in St. Aloysius deemed to be university, sir. But do you think, according to it, is a unique seminar, sir? See, the conference is very unique Mm-hmm. because science is taught in their mother tongue. Mm-hmm. See, the district people speak Kannada, Mhm. Tulu, Mhm. Byari, Mhm. Konkani, Mm-hmm. even Malayalam, Mhm. and English, Hindi, anyway, Mhm. they talk. Mhm. But any a child, a Mhm. student, Mm-hmm. understands better in their own mother tongue. Mhm. Therefore, it is told that Mhm. always we people think in our mother tongue. Mm-hmm. Then we apply it to other languages we learnt later. Mm-hmm. Therefore, here Mm-hmm. the Aloysius is known for Konkani work from 90s, Mm-hmm. 1900s itself. Mm-hmm. Our Jesuit priests have done lot of work Mm-hmm. on Konkani, including Father Mullers, Mhm. who prepared a dictionary on Konkani. Very good. It is in the 1900. Mm-hmm. The work continued even today. You must be knowing Reverend Father Prashant Martha, Mm-hmm. who did lot of work on Konkani. Konkani. We have Konkani Institute. Mm-hmm. Therefore, why don't we teach science in Konkani Mm-hmm. and get some research articles, Mm-hmm. presentations? Particularly, this conference gives an opportunity for the presentations. Mm-hmm. They can present their research work in Konkani. Mm-hmm. Poster presentation is the opportunity Mhm. where they can present their research work in Konkani language Mhm. and explain to the common man who visit the place. Mhm. Therefore, Konkani conference for the first time, Mhm. it never heard in Mangalore. Okay. Science in Konkani is unique at St. Aloysius on 11th. होय. गेले त्या महिन्यातच आम्ही कोंकणी मान्यता दिवस आचरण केलं ऑगस्टच्या 20 तारखेर आणि जर एक भास संविधानाच्या वळेरेंत 8व्या वळेरेंत आमी म्हणटा ती आमकां पळोवंक मेळटा जर 22 भासां पैकी कोंकणी भास एक जावन आसा जाल्यार वय कोंकणींत तुवें IAS एग्जामी बरयत IPS एग्जामी बरयत विज्ञानी शिकवेत संशोधीक करवेत ह्या संशोधा विशीं जाणाजावेत म्हणटा आसतना सालोबेस परिगणित विश्वविद्यालय जे कितें मॅट काडलां हांगा आधुनीक वैजकी शेतन फरी भलायकी ह्या विशयांत 2 दिसांचें विचारसंकिरण म्हणून हाडलां हांगासर हाचे विशयीन निमाणी 2 सवालां दोतोर ऑलविंडेसा आनी दोतोर रिटा क्रास्ता तुमचे लागीं वय रिटा क्रास्ता तुमी सर रितीन हांगासर एक संयोजकी जावन आसा संचालक जावन आसात सगळे वावरा फाटल्यातले एक मुखेल खंबो तुमी जावन आसतना परत एक पोटी आमच्या सर विक्षकांक सांगूंक पुरो हाचे विशयीन जाणा आसल्यान कसो एक आपोवणे दिवंक आशेतात दायज वर्ल्डाच्या ह्या एका प्लॅटफॉर्मा मुखांतर या म्हज्या सर विक्षकांनो 11 आणि 12 तारखेक सप्टेंबराची 11 आणि 12 तारखेक जावनच्या ह्या विचार संकिरणांत हांव एक कॉर्डिनेटर जावन तुमी सर्वांनी हातूं भागीदार जाय आनी विशेष माहिती तुमकां लाभतली आनी तुमकां सर बरेपणी मेळटलें आनी हाचे विशयान सर तुमी वाचूंक शकतले हातूंत म्हजी एक चिंताप तशें म्हजें परत एक खालती विनंती मोगाच म्हजे आपोवणे 11 आणि 12 तारखेक 11 तारखेक सकाळी 9:15 आमचे कार्य आरंभ जाता डॉक्टर एडवर्ड नजरेत येतले वय तेच्या उपरांत आखेर करतना एक वर्कशॉप आसा लायव्ह डेमो आसा तेच्या उपरांत आतां डॉक्टर चंद्रशेखर शेट्टी सांगल्या प्रकार कोंकणींत आमचे पोस्टरां म्हळ्यार आमचे एक रिसर्च आर्टिकल कोंकणींत पब्लीश करचे बरी तांकां एक अवकाश आसा येदोळूस सुमार आयिल्ल्यान तेदोळूस तशें ह्यो एक पळोवचो एक अवकाश तशेंच कोणेपूर आमच्या लुईस कॉलेज आमचे विश्वविद्यालय पळोवना तांकां एक हो एक पळोवचो अवकाश म्हणचो म्हजो एक बरोस जावन आसा आनी तुमकां सर्व विक्षकांक परत म्हजे मोगाचे आपोवणे ह्याच म्हयन्याच्या 11 आणि 12 तारखेक सालोवेस विश्वविद्यालयात हांव हांगासर आमी रिप्रेजेंट करना सांग जाल्यार दायज वर्ल्डान आमकां एक हाज अवकाश करून दिला आनी सदांच सालोवेस कॉलेजीस सांगता दायजी वर्ल्ड आसा म्हणटा आसतना वय आमचो कॉलेजीचो वायस चान्सेलर मनादेक दोतोर प्रवीण मार्टेसाच्या तर्फेन आनी सगळ्या आमच्या परिगणीत विश्वविद्यालया तर्फेन दोतोर ऑलविंडेसा सर उपकार बावडची एक 2 उतरां सांगची तर म्हाका गोतू ना तुमकां कितले ह्या कामासाळाची एक
प्रामुख्यता तशेंच कितले विशेष म्हणून म्हाका आतां कळटा कित्याक म्हूण सांगल्यार सगळ्या देशांत हांव न्हू 100च्या की चड 200-300 हजारो प्रोजेक्ट्स ह्या योजना ह्या एप्लिकेशन्स प्रपोजल्स म्हूण सांगता आमी गेल्लीं जाल्यार कोंकणीक मेळ्ळें एकच तें मंगळूरच्या आमच्या कॉलेजीक मेळ्ळें व्हडलें भाग आनी हेमेचो विशय म्हूण सांगूंक हांव अपेक्षिता. आनी आमच्या संपन्मूळ व्यक्ती पैकी थोडे जाण साहिती आसात ताचे वयल्यान वैज अनुभवी वैज त्या देखून आनी थोडे सडाव जावन संपन्मूळ व्यक्ती बरे उलोवपी तशेंच जाणवाय आशिल्ले अनुभव आशिल्ले माहीत आशिल्ले त्या देखून हे 2 दीस खंडीत जावन आमकां इंटलेक्च्युअली स्टिम्युलेटींग म्हूण सांगता हांव आमकां आमच्या मोतीक उजवाड दिवचे तसले आनी आमकां हँड्स ऑन प्रायोगीक रितीन आमी साधनां वापरून हे भलायके विशयांत आनी आमच्या भलायकेच्या विविध विशयांचेर आमकां अनुभव जोडूंक अवकाश आसा. पयल्यान पयलें हांव दायजी वर्ल्ड हांकां देव बरें करूं म्हणटा कित्याक म्हूण सांगल्यार आज इतले लोक तुमचे विक्षक जावन आसात तुमचे एक फॅन्स जावन आसात तांचे मुखार येवन ह्या कामाशाळा विशयांत इल्ली म्हायती दिवंक आमकां अवकाश करून दिल्ल्याक दायजी वर्ल्डाक फस्ट पयल्यान पयलें हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आयचो होस्ट रोशन आमसस त्या देखून ताका केदार आमच्या केदाळाय आमी ताका सांगिल्ल्या वेळार एलोशियस कॉलेज म्हळ्यार ताका केदाळाय फस्ट प्रेफरन्स उरलें पुरो ताचे उपरांत त्या देखून रोशन तुका देव बरें करूं. आमची बारी डायनामीक संयोजकी आसा डॉक्टर रिटा क्रास्ता तिणें सगळे काले म्हणटा ताका तयारी इतली केल्या की संस्थ्याक वचून तशेंच तें ट्रान्सलेशन करचें आनी फोना मुखांत सर तरांचे लायसन्स आसूंक पुरो परमिशन्स आनी पुरो काण घेवन सगळी तयारी ताणें येदोळूच करून दिल्या. ताची एक टीम आसा सो ताका सर्वांक तिचे मुखेलपणाक तिकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. डॉक्टर चंद्रशेखर शेट्टी आमच्या कॉलेजीचे एक संशोधनाचे एक बळिश्ट खांबो म्हूण सांगल्यार कांय चूक जावची ना. त्या देखून तो केदाळाई संशोधना विशयान चिंता आनी सर्वांक केदाळाई संशोधनाक प्रोत्साहीत करूनच आसता भुरग्यांक आसूं विद्यार्थी आसूंक पुरो ते स्टाफ आसूंक पुरो त्या देखून तो केदाळाई संशोधना विशयान ताचे तकली कस करूनच आसा आनी आमकां बळिश्ट एक पाठिंबो दिवन आसा. सो डॉक्टर चंद्रशेखर शेट्टी थँक यू व्हेरी मच for giving us that beautiful and insightful information about the workshop. Thank you so much. तर मोगाच्या विक्षकानो आयचे काल आज आनी फाल्यां हें कार्य हांगासर मोगदोवचो या समाप्त करचो वेळ आयला. विशेष जावन हांव देव बरें करूं म्हणटा वॉल्टर नंदाळे केसर हांकां आनी स्टॅनी बेळा तुमचो सहकार मस्त आसलो आनी खंडीत जावन तुमी या 11 आनी 12 तारखेर सालो विस्परी गणित विश्वविद्यालयाच्या त्या एका वाठारांत जावंक आसच्या या विशेष कोंकणींतल्या विज्ञानांच्या पयल्या कामाशाळांत या माहेत विचार संकिरणांत भाग घेया म्हूण सांगू तुमकां आपोवणें दिवन काल आज आनी फाल्यां हे कार्यक्रम हांगासर हांव मुगदयतां. परत आमी तुमकां मेळटा आनी एका कार्यक्रमांत पळयत रावा दायजी वर्ल्ड 24/7. काल आज आणि फाल्यां.